बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी स्वर्ग आणि प्रितूम रचलोल्या आमच्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 37वो आयतार. आमच्या महादोर प्रांतांत आयज पर्यावरणाचेर प्रेक्षितायेक भेटयल्लो आयतार आमी समोर उमता. फाटलीं थोडीं वर्सां रोचनेचो काळ म्हणजे सिजन ऑफ क्रिएशन सप्टेंबराचे पयलेर ते ऑक्टोबराचे 4 मेरेन इरगोज माता मनयता. बरे कारभारी जावन प्रितूम फुडले पिळगेक सांबाळुया हो आयचो विशय. ह्या बोरवर्साच्या उत्सवीक वर्सा आयज सोलांतोरी उत्सव म्हणजे जुबली ऑफ मायग्रंट्स आनी त्या भायर रोचनेचो उत्सव जुबली ऑफ क्रिएशन आमी समोर उमता. जेन्ना मनीसकूळ देवा कडसून पयस वेता आनी ओनीत वाडटा तेन्ना रोचनेची शांती इबाडटा. रोचणारा आनी रोचना मदीं इश्टागोट नव्यान बांदूंक, देवाचेर बाबात दवरूंक, काळजां मोवाळ करूंक, बेजोडी पयसावंक आनी प्रितुमेचे आनी रोचनेचे बरे कारभारी जावंक आनी अशें हे प्रितुमेचें दायज आमचे फुडले पिळगेक सांबाळूंक दवरूंक ह्या मिसाचे भेटीन देवा लागीं मागुया. आयज आमच्या महादोन प्रांतांत रोचनेच्या काळाची संपादनी करतना तेलामोचे फिरगोजींत आमी ही सुमरवणी करता. भाव भयणीनो, आज रोचनेच्या उत्सवाचो समारोप हे फिरगोशेंत आमी बावार्थान बरो आशान आनी भक्तीन करतना जायते फावट देवान आमकां दिल्लो अधिकार कोडे आमी आमकां जाय ते भाशेन वापरला आनीक हे रोचनेचो परामूस करचे सुवातेर निगा घेवचे बदलेक गुडेतीचो दुस्वास केला. ह्या आनी हेर दुसऱ्या सोक्तांचो उगडास करून हे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आनी आमची मनीस असोक्ताय ओळखून देवाचे काकलुतीचेर पातयोन म्हणुया. हांव पाती आनी तुमकां बावडयो म्हजो न्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडयो म्हजे खातीर आमच्या सदांच लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमीन. Soumya, Hallelujah.
प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सोर्ग आनी प्रितूम रचून हे प्रितुमेचेर मनशाक तुवें केरीत अधिकार आनी जबाबदारी दिले. आमी सगल्यांनी सांगाती मेळून रचनेचो सांबाळ करूंक, तिची निगा घेवंक आनी तिचे आड जें कितें चलता ताचेर निशेध मारूंक आनी असो विरगळून गेल्लो प्रितमेचो बरोवांसो नव्यान जिवाळ करूंक तुज्या सुदारपणान आनी कृपेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनान. हाबाबूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्या हांव तुका उलो मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकुचो नाय, आनी जुलूम अशें म्हणून तुका आड्डतलो आनी तरी तूं म्हाका सोडोवचो नाय. म्हज्या दोळ्यांक ओनीत कित्याक दाखयताय आनी जुलूमशाय चलता थंय कित्याक नदर घालताय. बळ आनी जबरदस्ती इतलेंच हांव पळयतां. सगळे मेळून झगडीच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. तेन्ना सर्वेस्परान जबाब दिवन म्हाका म्हणलें, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी सोडसोडीत वाचून मेळपाक पाटयांचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शांती पावतलें आनी फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तूं ताका राव. तें चुकय नासतना येतलेंच आनी हुशीर करचें ना. पळय, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो दुबावता, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. सोगलीं गावया. सोगलीं गावया.
आमचो एकलोच देव तो, आमी सोगली ताची पोरसां चोरवाक वेल्यो शेल्यो. सोगलीं गावया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतन आयका काळजांत दवरा. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतन आयकून काळजांत दवरून सोगलीं आयतीं रावया. सोगलीं गावया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतन आयका काळजांत दवरा. मेरी बाकानी ओरोण्या मासा केली तोशी. तुमची काळजां फातरावरी दारून करूं नाका. सोगलीं गावया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतन आयका काळजांत दवरा. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना मोज्यो कोन्यो तेंकल्यो. तोरी कोरवी मोनान सोगलीं मोजेर कोलपून केली. सोगलीं गावया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतन आयका काळजांत दवरा. बागेंत पावलून तिमोथाक बरयल्ले चिटी वेल्लें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुजेर हात दवरलो तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागृत म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायचो आत्मो दिवंक ना, बगर घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमवणेचो. म्हणटोच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजें नाका. वो हांव ताचो कैदी जालां म्हूण म्हज्या पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या बाबार्थाक आनी मोगाक संबंदी म्हजे कडसून तूं आयकून जाणय तें निर्बाळ शिकवण तुज्या एकाच नमुन्यान करून दवर. तुजे आदीन केलोलो बरो थेवो आमचे सवे जियेता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी सांबाळून राव. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia,
Jesu, caro cantus barco, amca papa shipamuke. Alleluia, 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 Serve spiritum cei sove asu. Luca por mori Jesu Christa cei shuvotoman. धर्मदूतांनी सोम्यांक म्हणलें, आमचो भाट वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भाट आसलो जाल्यार उमटून दर्यान वचून उबें जाय, अशें हे तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जाता, आनी ते तुमचे आयकते. तुमचे मदीं असलो कोण मनीस आसत की नांगरून व गोरवांक चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेन म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव काळी पियेसर पेंटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय वय. तशेंच तुमकां सांगलोलीं तितलीं केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसले ते आमी केले. जेसू क्रिस्ताची शुभवर्तमान हे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जशें आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, आज आमच्या गोंयांत आमी 2 उत्सव करता. इस्तोलांतरी भाव भयणांचो उत्सव, जुबली ऑफ मायग्रंट्स, जो आयज ओल्ड गोवा हांगासर जालो. आनी हे फिरगोशेंत आमी हो दुसरो उत्सव, श्रिश्टीचो रोसणेचो उत्सव, जुबली ऑफ क्रिएशन समारंभता. एका पुस्तकांत हांवें ही काणी वाचलेली. एक पावट खंय एक शिकारीकार, हंटर, शिकारेक गेल्लो आनी असो चलता चलता ताचे नदरेक खंय एक मेरू, डियर जळकलें. आनी शिकारेकारान आपलें बंदूक मेरवा वाटेन जोगपाचो वेळ पावलो तेन्ना मेरवाक इजाक जाली आनी मेरू खंय पळून गेलें. आनी एका ल्हानशा जायत्या पानांनी भरलेल्या झाडान ह्या मेरवाक लिपयलें. तें शिकारेकाराचे नोदरे मुखारलें नांच जालें आनी शिकारेकार निराशी जावन आपली वाट चलत फुडें गेलो. कांय वेळान ह्या मेरवाक खंय भूक लागली. आपणाक लिपयलोल्या ह्या सुपुल्ल्या झाडाच्या पानांचो ताका बरो परमळ आयलो. एक पान खावन पळयलें, रुचीक लागलें. दुसरें खालें, तिसरें खालें आनी हे भाशेन खंय
कांय वेळान मेरवान ह्या झाडाची सगळीं पानां खावन हें झाड नागडें केलें आनी आतां मेरू उक्तें दिश्टी पडलें. आनी शिकारेकार परत येतालो तेन्ना हें मेरूंकूय ह्या उक्त्या झाडा मदें ताका दिश्टी पडलें. ताणें ताचेर फार सोडलो आनी ह्या मेरुवाचो जीव घेतलो. हे काणयेचो बरोवपी आमकां एक बेस बरो संदेश दिता. तो म्हणटा आज मनशाची गोत ह्या मेरवा भाशेन. देवान आमकां ही काय बरी सृश्टी दिल्या. मेरवाक हें काय बरें झाड मेळिल्लें, पूण आपल्या आदावाक लागून तें झाड खावन ताणें आपणाचेरूच नोश्ट हें केलें. तेच भाशेन म्हणटा आज मनशाची गोत जाल्या. आज मनशान सृश्टीचो रचनेचो सत्यानाश केला आनी हाका लागून जायतें वायट हे आमचे प्रितमेचेर आमी पळयता. आमच्या गोंयांत पर्यंत ह्या फाटल्या वर्सांनी ही गरमी वाडत गेल्या. आमच्या गोंयांत आदीं काय बरे काळ आसले, पावसाचो काळ, गरमेचो काळ, थंडयेचो काळ. पूण आज आमच्या गोंयांत ही सुरक्षा ना. खंयच्याय वेळार पावस पडटा, खंयच्याय वेळार गरमी पडटा. आज सृश्टीचेर मनशान जायतें आक्रमण केलां, जायतें वायट केलां आनी ह्या पासत असले सृश्टीचे रचनेचे उत्सव समारंभून आमची जबाबदारी वळखून घेवंक हो आमकां एक सैक. आयची वाचपां सृश्टीचेर थोडो नियाळ करूंक आमकां आदार दितात. जेजून सृश्टींत सदांच बरें पळयलें. सृश्टींतलीं रचनेंतलीं उदाहरणां घेतलीं आनी मनशांक काय बरी देवाच्या राज्याची शिकवण दिली. आनी हेच्या शिवर्तमानांतूय तो आमकां 2 वस्तूंचो उगडास करता. सांसवांचें बी जें आमकां सृश्टींत मेळटा आनी त्या मागीर तो तुतीच्या झाडाचो आमकां उगडास करता. सृश्टींतल्या वस्तूंचो वापर करून तो आपल्या शिसांक ही शिकवण दिता, हें मार्गदर्शन दिता. आयचें पयलें वाचप हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें आनी थंय शेवटाक आमकां 2 फावट प्रमाणीक हें उतर मेळ्ळां. इंग्लीश भाशेन रायचस आनी पवित्र पुस्तकाच्या समजा प्रमाणे प्रमाणीक मनीस म्हणटा तो कोण? हू इज अ पर्सन whom we can call righteous. पवित्र पुस्तक आमकां उसवाड दिता, शिकवण दिता त्या प्रमाणे प्रमाणीक मनीस म्हणटा पळय तो देवाच्या संबंधान जिवपी. ही इज इन रायट रिलेशनशीप विथ गॉड. पेल्याताय बरो संबंद सांबाळपी. ही लिव्स इन रायट रिलेशनशीप विथ द ह्युमन पर्सन. आनी तिसरे सुवातेर सृश्टी सवें बरो संबंद सांबाळपी. ही लिव्स इन रायट रिलेशनशीप विथ क्रिएशन. आयच्या दुसऱ्या वाचपाच्या शेवटाक तिमोथाक बरयल्ले चिटींत आमकां अशें मेळ्ळां, तुज्या हातीन केलोलो तेवो बरे भाशेन सांबाळून दवर. जायते तेवे आसात. देवाचें उतर तेवो जावं येता, आमचे संस्कार तेवो जावं येता आनी ह्या तेव्या मदें एक तेवो जो आमी राखून दवरूंक जाय, सांबाळून दवरूंक जाय, तो म्हळ्यार ही सृश्टी.
आज आमी देवाच्या उतराक कांय बरो गायनांतल्यान जबाब दिला. आयच्या दिसा ताचो ताळो आयकात, चितान आयकात. काळजान दवरात, चितान आयकात, काळजान दवरात. आयकातूच म्हणना, काळजान दवरात म्हणटा, काळजान तरी घेयात म्हणटा. आनी आमच्यान म्हणूं येता ही श्रिश्ती आज आमकां देवाचो ताळो. ही श्रिश्ती आज रोडटा. गेल्या वर्सा आमचे रायतूरचे सिमनारीन कांय बरें नाटकुलें सादर केल्लें आनी थंयसर श्रिश्तीचें रडप बगोर बगोर आमच्या कानार पडटालें. भाव भयणीनो, आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो हावेसवर वाचला आनी थंय आमकां मांदावळीन एक एक दीस देव ही श्रिश्ती रोचता ताचो उगडास केला. आनी एक एक दिसाचो वावर सोमतूच हो पवित्र पुस्तकाचो बरोवपी अशें म्हणटा, आपणें केल्लें तें देवान पळयलें आनी खरेंच तें बरें आसलें. And God saw what he had made, and indeed it was good. आज मनीस श्रिश्ती सवें कितें करता तें पळयोवन आमच्यान तें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज गोरजे भायर आमचे दोंगर कांतयतात हें बरें म्हणूं येता काय? आज इसपा भायर आमचे भलायकेक गरज ती झाडां कातोतात हें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज आमच्या कचऱ्याची घाण आमी जाय थंय उडयता हें श्रिश्तींत बरें आसा म्हणूं येता काय? आज आमच्यो शितळ झरी, नदी, बांयो, आमचो वारो भोश्टवता हें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज जायती आमची जमीन घोडे वेगवेगळ्या कारणांक लागून पाड आसा हें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज आमच्या घरा भोंवती पर्यंत आमकां देवान दिल्ली जमीन आसा ताची आमी वापूड करिना तेन्ना हें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज उदरगतीच्या नांवान आमच्या गोंयांत कितल्यो इमारती फावो त्यो सवलती नासून उब्यो जातात हें बरें आसा म्हणूं येता काय? भाव भयणीनो, तेंच उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता देवान ही सगळी प्रितूम रचली आनी मनशाच्या हातान घाली. मनशाक तिचेर अधिकार दिलो, कित्याक मनशांक हेरां रचना भाशेन गिन्यान आनी शाणेपण देवान दिलें, हेरांक दिवंक ना. सांबाळ करूंक, निसंटोन करूंक न्हय, तिचो भस्म करूंक न्हय. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस हे श्रिश्ती विशीं, हे रचने विशीं आमकां जायतें शिकयत आयला आनी एके शिकोवणेन तो अशें म्हणटालो, क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. ऑल ऑफ अस आर द स्टीवर्ड्स. डू नॉट प्रे ओवर इट. PREY. तो म्हणटा ही श्रिश्ती हो सरभोंवतणचो वाठार आमकां देवाचें देणें. आमी सगळीं तिचे राखणदार. तिका गिरासून खावूं नाकात म्हणटा, तिचेर नोश्ट हाडिनाकात म्हणटा. भाव भयणीनो, आमी जायतें बरें करता. घोडये आमी शेतां भाटांचो वावर करता, घोडये आमी नितळसाण सांबाळटा, घोडये आमी बिजलेचो उदकाचो बरे भाशेन वापर करता. अशें करता तेन्ना आमी देवा मुखार आमची जबाबदारी पाळटा. हें करूंक आज आमी हो कोल निच्यो करुया,
खोल निर्णय घेवया. ही आमची फिरगोजेची आस्कारीन सायबीण माय. तिणें श्रिश्तीची सदांच अपुरबाय केली. तिच्या एकल्याच पुताचो जोल्म गोरवां गोट्यांत मन स्वाती मदें आमच्यान म्हूण येता श्रिश्ती मदें जालो. देवान आमकां हो सोडवणदार हे सादे स्वातेर हे श्रिश्तींत फावो केलो. आनी देवाक आपली शुद्धी खातीर दान भेटोवचो वेळ पावलो तेन्ना तिणें भांगार रुपें व्हरूंक ना. तिणें श्रिश्तींतली रोचणेंतली पारव्यांची जोडी देवाक भेटयली. आमी आज उत्सव समरमतना जायतें बरें हे फिरगोशींत श्रिश्ती संबंदी आमी केलां आनी आमी करतात. तें अदीक नेटान फुडें व्हरुया. आनी जें कितें आमच्या सरभोंवतणच्या वाठाराक आमच्या पर्यावरणाक मार दिता, नुकसाण हाडटा, तें वाटावंक नेटान पावलां मारुया. हेंच करूंक हो आयचो उत्सव आनी आयची मिसाची भेट आमकां आदार आनी बळ दिवं. सगळीं उबीं रावया. आनी ह्या वेळार आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाचो उगडास करून आमच्यो भासावण्यो नवसरून आमचो भावार्थ तिरावया. सैतानांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक आनी सगळ्या ताच्या कोरण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक जेसू क्रिस्त ताचे एकल्याच पुताक आनी तांचे तान उपचल्ल्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान कांय आमच्यो गोरजो बापा मुखार हाडुया. लिवो आमच्या बागयोन बापान, फिलीप नरी आमच्या बिस्मान आनी संवसारीचे हेर बिस्मांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे रचनेचो सांबाळ करपाचें मोन आनी जबाबदारी पवित्र सभेन काळजीदारपणान रचून हाडूंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या प्रांतांतल्या आनी गांवांतल्या राजकारभाऱ्यांनी पदवेचे, पयशांचे आनी मिजारेचे गुलामपण सोडून रचने लागीं शांती करून प्रितुमेचो परामोस आनी सांबाळ करूंक बरो निर्णय घेवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान ब्राझील देशांत कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज हो अंतर राष्ट्रीय एकवटीक राष्ट्रांचो मेळावो जावचो आसा. संवसाराची शांती आनी तोखपाक सारके उदारगती खातीर एकठांय जातल्या राष्ट्रांचे प्रतिनिधींनी काळजीदार पावलां मारूंक निर्णय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें प्रितोन मागुया. प्रितुमेर जातल्या क्लायमेट चेंज अनुभवूंक गोंय आनी धर्माचे निसर्गेचेर आनी समाजाचे निसंतण पळोवंक आमी देवाचेर बोरवांचो धरून निसंतण करतल्या बोगसण्या वरवीं नवसरूंक आनी निसंतनाक आड एकवटान वेगवेगळीं पावलां मारूंक
देवाचो आत्मो आमकां मागुया. भोव मोगाळ बापा, खालत्या काळजान तुजे मुखार दवरलोल्या ह्या आमच्या मागण्यांक दोईन कान दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भाव भयणीनो, हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नानके पुरुषापेक्षा आलावा सवेस्पर मानन घे. भोव दयाळ बापा, तुवेंच आमकां फावो केल्ली प्रितमेंतलीं दानां उंडो सोरो आनी दाकारोस आमी तुका भेटयता. हें आमचें बलिदान तूं मानून घे आनी देणी बदलून आमकां तुज्या पवित्रपणान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलें. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलें, पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालय.
आनी जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे साणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कोस्ट मरोण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोखत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मोळ पडोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती
तुझे पोती भाग्योन सुजे भाग्योन दमनता भाग्योन सेवास भाग्योन फ्रांसीस शेवर आनी सर्व काळें तुका मानवले आनी सगल्या भक्तां बरोबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटडी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesu vorvi, Jesu sangata, Jesu tai, povit atmiancha ekponan, sorpodvedara papa, sorvandonani vojvovtuka, sasnancha sasna. भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आमकां एक स्तोत्र मेळटा तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर आमकां सगळ्यान देवान हे आत्म्याचें देणें दिलां आनी आमची जबाबदारी हे प्रितमेचें रूप नवें आनी बरें करूंक ह्या वावरांत देवाचे कृपेचो आदार मागून जेसून शिकयल्ले मागणी म्हणुया आमचे बाबा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुळवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोचयेतान रासवड चलयताय सासनांच्या सासनान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमचे श्रिश्तीची जबाबदारीन राखण करूंक आमकां गोटाय बोळ दितलो जेजू ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी सगळ्या पितरांचे म्हाका फावां लावन पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बळगी मेळटली मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागता सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया
सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी तुवें आमकां दिल्ले श्रेश्टीची जबाबदारेन आमी निगा घेवंक आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगच्या भाव भयणीनो, आयज आमी समरूम केला आमच्या इस्कॉलाच्या हॉलान रोचणेचो काळ आनी तातूंत आमचो आदारी बिस्म साहेब ही मिसाची भेट भेटयता. हांव फादर ऑल्ड्रिना लागीं मागतां ताणें आमच्या आदारी बिस्म साहेब फादर सिमो पिर्फिकासांव फर्नांडीस हाका मोगाची भेट भेटूंक. सगळ्यांनी व्हडल्यान शाबासकी दिवची. तशेंच आमच्या भोवमानीस बिस्मा लागीं हांव विनंती करतां, आमचो कन्व्हेनर ऑफ DCE फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हाका मोगाची भेट भेटूंक. फादर बॉलमॅक्स जावन आसा आमचे गोंयचे डायसिसीन आमचो एनवायरमेंट सांबाळूंक ताका बिस्मान निवडून दिला फुडारी कसो आनी ताच्या फुडारपणा काल आमच्या 4 इगोर्जांनी हो समारोह जाला. आयज आमचे इगोर्जेन जाला. आनीक आतां हांव मागतां हेड मिस्ट्रेस ऑफ आवर लेडी मदर पर चर्च तिलामोळ मॅडम मार्ता कार्दोजो ताणें फुडें येवं. तशेंच टिचर वेनिशा, टिचर फॅनी. हो जावन आसा आमच्या इस्कॉलाचो कॅलेंडर. हे फादरान आतांच सांगला ते भशेन ह्या कॅलेंडराचेर नेचर आनी एनवायरमेंट हाची जायती शिकवण आसा, सिंबॉल आसा. आमच्या बिस्माच्या हातांतल्यान ताची उक्तावणी करता तेन्ना चेअरपर्सन पावलिना रिबेलो PTA चेअरपर्सन, तशेंच फादर आनी फादर एडन मॅनेजर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ तिलामोळ हाय स्कूल, तशेंच आमचो पाद्रीकार फुडें मागता. आमच्या बिस्माच्या हातांतल्यान ताची उक्तावणी जाता. सगळ्यांनी व्हडल्यान शाबासकी दिवया. हो कॅलेंडर जावन आसा आमच्या इस्कॉलाच्या आदाराक. ताचेर जायतें बरोवप आसा, जायती माहिती आसा, तुमकां शिकूंक मेळटली. हो आसा आमच्या इस्कॉलाच्या आदाराक काडलेलो कॅलेंडर. सगळ्यांनी व्हडल्यान शाबासकी दिवया. आनी हांव सोंसमतां तुमी जोण एक कॉपी तरी घेतली म्हणून. भाव भयणीनो, आयज आमी खुशाल जाता आयज तुमचे फिरगोजेन तिळामोळचे फिरगोजेन येवपाक. आनीक आमचें डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हाचो आमचो चेअरमॅन आमचो बिस्प साहेब आनी ताचे बरोबर आयज आमकां ही मिसाची भेटेन भाग घेवपाक खूब खुशालकाय भोगता. गेल्लीं 3 वर्सां तें आमीच केलां. ही पावटी पयले पावटी आमचे बरोबर आमचो चेअरमॅन तुमच्या फिरगोचेन पावला. देखून आमी खेरीत भाशेन खुशाल जाता ताच्या आसण्यान तुमचे पासत. आनीक आयज आमी डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी एक इकॉलॉजिकल रोजरी पर्यावरणाचे तेर्साचे मागणे जातून सायबिणीचो तेर्स आसा आनी सायबिणीच्या तेर्सान वेगवेगळ्या आमच्या पर्यावरणाच्यो वस्तू बरे भाशेन नियाळ करपाक आमकां आदार केल्लो आसा. त्याय पुस्तकाचें आमी विमोचन आयज आमच्या बिस्प साहेबाच्या हातांतल्यान करता. ही धाकटीशी पुस्तिका तातूंत इंग्लेजीन तशेंच कोंकणींतल्यान ही तेर्साचें मागणें गुंतलेलें आसा.
हे तेर्साचे मागणी इंग्लिशींतल्यान तशेंच कोंकणींतल्यान तुमकां सगल्यांक फावो जातलें आनीक आयच्या दिसाक ताका मोल लायलेलें आसा पूण तिळामोळ आमी हाडला तेन्ना ताका 20% डिस्कावंट दवरलेलो आसा ही धाकटीशी पुस्तिका तुमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान विक्रेक आसतली तर तुमी ती घेवची आनी तुमच्या कुटुंबांनी आनी तुमच्या समुदायांनी करीत भाशेन हो तेर्स वापरचो ही आमची मागणी तशेंच खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी खुशाल जाता हे तुमचे फिरगोजेन तुमी आमकां बरो येवकार दिलो आनी बरोसो कार्यक्रम तुमी मांडून हाडलो तुमचे इको एम्बेसेडर्स आमच्या ह्या फिरगोजेंतले काडलेले आसात ते वेंचून काडलेले आनी तुमची इकॉलॉजी कमिटी जी काडलेली आसा बरे भाशेन सगळी मांडावळ करून आमचे डिओसीसीच्या नांवान ही समरमणी हांगा तुमच्या फिरगोजेन जाली हीच तोखणाय करून आमी ही ल्हानशी भेट तुमकां फिरगोजकारांक आमच्या बिस्प साहेबाच्या हातांतल्यान दिता आनी तशेंच तुमच्या पादविगाराक तुमचो वडील तो पयलीं पादविगाराक फादर ऑल्ड्रीन मागता मुखार सरूंक तुमचो पादविगार आपल्या पादपुरां बराबर खेरीत भाशेन हो गवळीक वावर आनी तातूंत ही लिडरशीप जी तांणी दाखयल्या आनी हाच्या मुखार आतां तावन सुरू जाल्लें आसा सीजन ऑफ क्रिएशन पॅरीश ह्या वर्साची तुमी तर हें आख्खें वर्सभर जितलोय वावर तुमी करतल्यात त्या पासत आमी तुमकांय सगल्यांक शाबासकी दिता आनी PPCचो मॉडरेटर आसा ताचे लागीं मागता मुखार येवन आमच्या बिस्प साहेबाच्या हातांतल्यान ही तोखणायेची भेट तुमी घेवपाक भाव भयणीनो आयच्या दिसाची समरमणी सोंपत येता आनी तेन्ना ही 2 दिनवासणेची उतरां उलोवंक म्हाका बरें दिसता कन्विनर ऑफ डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी कसो आमी हें सुरू केल्ल्यार हें आतां 4थें वर्स एक वर्साक एक फिरगोज आमी वेंचून काडटा खेरीत भाशेन सीजन ऑफ क्रिएशन पॅरीश आनी ह्या वर्साक आमी तिळामोळ आयल्या सुरवात केल्ली आमी सेंट्रल गोवा सांज तिवांव हांगासर त्या उपरांत आमी सावथ गोवाक आयल्या बाणावले मागीर आमी नॉर्थ गोवाक गेल्या कांदोली आनी आतां इस्ट गोवा तिळामोळ आनीक हो वावर सुरू जो केल्लो आसा CCBI कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हांच्या माथा खाल जें इकॉलॉजी कमिशन आसा ताचे खाल आख्ख्या संवसाराक जी आमची क्रिस्ती भावार्थी आसात ती पाप साहेब फ्रांसीस हाची लावदातो सी आनी लावदाते देव ही चीट घेवन तातूंत जो संदेश आसा पर्यावरणा पासत आमी कारबारी आनी देखून हें आमचें सार्वीक घर राखपाची आमकां जबाबदारी आसा हीच जबाबदारी आमी सगल्यांनी समजून घेवपाक हो वावर चालू आसा लावदातो सी प्लॅटफॉर्म हें आसा तातूंत ही एक एक्टिविटी सीजन ऑफ क्रिएशन तर ह्या वर्साक ह्या भागान तुमी एकदम बरे भाशेन वांटो घेतला तुमचे फिरगोजेन हें आख्खें सुमान हें आख्खें सीजन भर म्हणल्यार सप्टेंबराचे पयलेर तें आयज पासून एक दिसाक एक मागणी आमी करताले आनी ती मागणी आमी सगल्याक धाडटले तुमचे फिरगोजेचे इको एम्बेसेडर्स आसात इकॉलॉजी कमिटी आसा तांणी त्या मागण्यांनी भाग घेतला तशेंच ज्यो आमच्यो आदल्यो फिरगोजो आसात तांणी त्या मागण्यांनी भाग घेतला आनी मागणी आमकां बरोवन धाडल्यान देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वावराचेर तांच्या फिरगोजांनी जो वावर चलता ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आमचो बिस्प साहेब खेरीत भाशेन हातून जाय तो आपलो इंट्रस्ट दाखयता आनी आमकांय एक फाटबळ दिता आमचो वावर आमी फुडें व्हरूंक आनी आयच्या दिसाक सकाळीं तावन बिजी आसनूय बीन हो वेळ काडून आयज आमचे बराबर ही मिसाची भेट भेटूंक आयलो देखून ताचे आमी आभार मानता आनीक जें डिरेक्शन तो आमकां दिता त्या पासत आमी खुशाल जाता
आमचे डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हाचे वांगडी आयज हांगा आसात. फादर हेस्टन आसा तो आमचो सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर. तशेंच आमचे वांगडी आसात याना, सिस्टर लिबी आनीक मेबल आयज हांगा आसात. तशेंच आमचो एडवायजर जॉन्सन आयज हांगासर आयिल्लो आसा. तांकांय हांव खेरीत दिन वाचतां. ह्या वावरान तांणी आपलें हातबोट घातलां देखून. आनीक ह्या आख्ख्या वावराचो आमचे तुमचे फिरगोचे लागीं कॉर्डिनेशन करपाक मेबल नोरोना हाणें आयज खेरीत भाशेन वावर केला देखून ताकाय सगल्यांच्या उजीर आयज हांव शाबासकी दितां. हाचे मुखार जायतो वावर आसा तो तुमी करतलीं सगलीं फिरगोजकारां देखून आदी फुडेंच तुमचे दिनवास आठयता. आनी तुमी जीं शेतां रोयिल्लीं आसात आनी भलायकेचो गोठो जो आयज आमी तिळा मोळतावन एके भाशेन सगल्याक आमी परगट करूंक सोदता. भलायकेचो गोठो आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मेळटली जाल्यार आमचें जेवण बरें जावपाक जाय. आनी हें जेवण बरें जाता तेन्ना आमचीं शेतां भाटां जीं आमी सोडलेलीं आसात, भोव करून आमी शेतां सोडलेलीं आसात तातूंत वेगवेगळे तरेचो डिवेलपमेंट येवपाक लागलेलो आसा. दुडवांची आशा सोडून आनी असलो डिवेलपमेंट पयस करून आमचीं शेतां आमी राखून सांबाळूंक तुमी जो भार घेतात तो आख्ख्या गोंयकारांक सगल्यांक एक देख जावचो हो आमचो आवंडो. देखून ह्या वर्साक तुमच्या ह्या फिरगोजेन वेगवेगळ्यो ह्यो कमिटीज घडून हाडूंक तशेंच सरकारान मानून घेतलेले एक क्लब्स घडून हाडपाक आमची ह्या आख्ख्या वर्साक तजवीज जातली. तुमच्या सहकाराक रावता आनी तुमच्या बरोबर हो वावर सृश्टी पासत तुमच्या गांवांत तावन सगल्याक पावोवपाक आमी भार घेवंक रावता. तर आनीक एक पावटी आयज तुमी आमकां हांगासर येवकार दिलो आनी ही समरमणी बरे भाशेन केली देखून तुमकां सगल्या तिळामोळच्या फिरगोजकारांक देव बरें करूं. भाव भयणीनो, फादर बॉलमॅक्सान आमकां सगल्यांक दिनवासल्यान आनी हो वेळ ताकाय दिनवासपाचो. कित्याक हो आमचो पाद्री जाय तो आपलो घाम, जाय तो आपलो वावर, जाय तो आपलो वेळ, जाय ते आपले गूण हे आमच्या पर्यावरणाचो, सृश्टीचो, रोचणेचो सांबाळ करूंक घालता. तो इगोर्जेचो पादविगार आनी जाणात तुमी इगोर्जेचो पादविगार म्हणटूच कितलो वावर तो कॉलेजीन शिकोवपी दिसा दिसपटी कितलो वावर थंयसर. तशेंच बिस्म साहेबान ताचे गूण आनी ताची तांकत पळयोवन ताका ह्या खात्याची पर्यावरणाच्या सृश्टीच्या खात्याची जबाबदारी दिल्या. आनी जावं तरणाट्यांक घेवन जावं ह्या आमच्या पर्यावरणाचे झुजारी म्हूण आसात, वॉरियर्स आसात, तांकां घेवन ताणें ह्या आमच्या गोंयांत जायतो बरो वावर केला आनी जायतो प्रभाव घाला. ताका गेल्ल्या वर्साक आनीक एक जबाबदारी आमचें वेस्टर्न रिजन म्हूण आसा ताचे खाल गोवा, महाराष्ट्रा आनी गुजरात ह्यो स्टेट्स आसात. ताचोय तो सेक्रेटरी. त्याय मळार जायतो उर्बेन तो वावर करीत आसा आनी आमच्या राष्ट्रीक मळारूय ताका जायते पावट रिसोर्स पर्सन म्हूण व्हरतात. आनी कोण कोण बिस्म म्हाका मेळ्ळ्यात ते सांगताले कितलो वावर चलता तुमचे दियोसेसीन. ताका हांव काळसांतान शाबासकी दितां आनी खेरीत भाशेन हें सिजन ऑफ क्रिएशन कितले दीस बरे भाशेन मांडून हाडलें. आमकांय जायतीं चिंतपा सारकीं रिफ्लेक्शन्स नियाळ ताणें दिले आनी आज हे फिरगोशीन हें क्लायमॅक्स कशें. तुजो वावर आमच्या आर्सेविस्पाच्या नांवान हांव सोबेमाचार अभिमानान आनी दिनवासणेच्या काळजान मानून घेतां. तशेंच म्हजे दिनवास आमचो पादविगार फादर ऑल्ड्रीन, पादकोर फादर एटन आनी आमचो दुसरो पादकोर फादर डॅनरीश. तुमकां देवान बरें लांब रुंद पाद्री दिल्यात आनी कुडीनूच लांब रुंद न्हू, तांचें काळीजूय जायतें रुंद आनी पोरचे पासत जायतो वावर हे फिरगोशेन करतात. तांच्या वावरा खातीर, तांच्या कुरपे बरीत
आनी फळां बरीत गोवळीक फुडारीपणा खातीर हांव तांकांय दिनवासतां आनी किरीत भाशेन श्रिश्ती संबंदी जो वावर ह्या फाटल्या वर्सांनी आनी अदीक करून ह्या वर्सा हे फिरगोजेच्या वाठारांत जाला तें पळयोवन हांव संतोसतां. एकाहून अदीक शेतांत तांणी हात घालो आनी म्हाका दिसता ह्या फुडें तुमच्या आदारान सहकारान हो वावर अदीक नेटान फुडें वेतलो. तशेंच आमचे मदें आमचो डीन आसा फादर कालिश्त. आमचे डिनरीच्यो कार्यावळी ताच्या मार्गदर्शनाखाल फुडारीपणाखाल चलतात. आतांच तो थंयसर म्हजे बरोबर पारोडा फिरगोशेंत आसलो. 3:30 आमची कार्यावळ सुरू जाल्लें 5:30 सोंपलें आनी रोखडोच तो आमच्या मोगा पासत हांगासर आयलो. तसोच आमचे मदें आसा फादर हेस्टन सांगला ते भाशेन फादर बॉलमॅक्स हाचे बरोबर भोव लागशिल्ल्यान हेरूय समितीच्या वांगड्यां बरोबर वावुरता. ताचेंय योगदान ह्या वावरा खातीर हांव मानून घेतां आनी खास तरेन तुमकां आज दिनवासतां. इतली सगोट जाण तुमी हे कार्यावळींत वांटेली जाली. म्हाका चुकलो कार्यक्रम आयकलां ते भाशेन बरे कार्यक्रम आसले, बरी चाव आसली, जायतें बरें बरें आसलें, पूण कांय नजो. तुमकां पळयोवन हांव खुशाल जाता आनी अशींच आमी बरोबर येवची. आमच्या गोवण्याच्या फुडारीपणाखाल जो वावर आमी करूंक जाय तो आमी उर्बेन करचो. खास तरेन शाबासकी दिता आमच्या हे फिरगोजेच्या पाद्रींक. ताणें हो कॅलेंडर तयार केला आनी अदी करून आमकां खास तरेन आमच्या भुरग्यांक आमच्या राष्ट्रीय दिसां बाबतीन हे केरीत दीस आसात आमचे श्रिश्ती संबंदी. देखीक नॅशनल बर्ड्स डे आमकां सुकण्याची गुडे राखण करूंक स्फूर्ती. ह्याय वावरा खातीर तांकां शाबासकी दिता आनी फादर बॉलमॅक्सान हो केरीत तेर्स तयार केला, तेर्साचें मागणें केलां. हे पुस्तिकेचो आदार घेवन तोय बी आमी भोक्तीपणी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समुदायांनी करचो. आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी म्हजें मागणें तुमकां बासायता आनी देवाचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत श्रिश्ती वरवीं सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. श्रिश्तींतल्यान खरो आनंद तुमकां फावो जावं आनी जायतें बरेंपण तुमकां मेळूंक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून बरें ताची अपुरबाय करूंक आनी वायटाचेर निशेध मारूंक आनी हे भाशेन ही आमची श्रिश्ती सांबाळूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे थंय सदांकाल उरूं. वचून या श्रिश्तीचो सांबाळ करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन घेवया Mãe dos pobres, sai bem.